कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नोकरेच्या विश्वासान थायलंडाक वचपाचो प्रकार एका गोंयकार तरणाट्याच्या आंगलट आयलो। गोंयचो एक तरणाटो थायलंडाक कॉल सेंटरान नोकरेक गेल्लो, पूण थंय वचून ताका पश्चातापाचो धनी जावचो पडलो। पळयात पुराय बातमी। अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतिल्लो गोंयचो एक तरणाटो विदेशात नोकरी सोदतालो। इतले मजगती इंस्टाग्रामाचेर ताणें नोकरेची एक जायरात पळयली। थायलंडाक कॉल सेंटरात ही नोकरी आशिल्ली। पगार 60,000 रुपया, जेवण आनी रावपाची वेवस्थाय आशिल्ली। ह्या तरणाट्यान वेळ काडिनासतना जायरात प्रसिद्ध करप्याक व्हॉट्सॲपा वरवीं संपर्क केलो। एजंटान ताचे नोकर भरतेची प्रक्रिया पुराय करून ताका थायलंडाक धाडपाची वेवस्था केली। बँकॉकाक वचपा खातीर विमानाचे तिकीट काडले। 14 जानेराक हो तरणाटो टुरिस्ट विजाचेर थायलंडाक पावलो। थायलंडाक पावल्या उपरांत ताका एका रिसॉर्टान दवरलो। दुसऱ्या दिसा ताका गुपचूप एका बोटींतल्यान शीम हुपून म्यानमारात व्हेलो। म्यानमारात पावल्या उपरांत ताका होस्टेज करून दवरलो। ह्या तरणाट्याक विदेशी नागरिकांक खास करून अमेरिकन नागरिकांक फटवणुकीचे मेसेज करून तांकां लुटपाचें काम दिल्लें। ह्या कामात गोंयकार तरणाट्या सयत भारतांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतले सुमार 250 तरणाटे आडकल्ले। हो प्रकार केंद्र सरकाराक कळ्ळे उपरांत केंद्रान म्यानमार सरकाराच्या सहकार्यान ह्या तरणाट्यांक वाटायले। गोंयान जर आमी पळयले जाल्यार खुबशे भुरगे जे आसा ते म्हणजे हायली क्वॉलिफायड आशिल्ले भुरगे सुद्दां आतां कांयच एम्प्लॉयमेंट नाशिल्ले कारणान ते खंय तरी बेकार आसात आनी ताचे खातीर भुरग्यांक आतां खंय तरी गोंयान जॉब ना म्हणून ते भायर जॉब सोदतात आनी कसले जायराती किंवा कसली वेबसायट आसा ताचेर अप्लाय करतात आनी भायर वयतात आनी खंय तरी फोंडान पडलेल्याचे सुद्दां आमकां आयकुपाक येता। जाल्यार त्याच प्रमाणे आता एक म्हणजे 15 जानेवारीक एक असो इन्सिडंट घडलो आनी तो भुरगो जो आसा तो गोंयचो भुरगो आनी हो भुरगो एका एजंटाक ताणें कॉन्टॅक्ट केलो एका जाहिराती थ्रू आनी तो थायलंड वचपाक म्हणजे भायर सरलो। तो थायलंड पावलो सुद्दां जो एजंट आसलो ताच्या थ्रू आनी थंय गेले उपरांत ताका खंय तरी म्हणजे इल्लिगली तांच्यांनी म्यानमार हांगासर व्हेलो आनी एक म्हणजे वेगळे अशें काम ताका करपाक लायले आनी ऑनलायन जे फ्रॉड आसता ते करपाक ताका लायले। ताचे उपरांत तो थंयसर ताका जेन्ना कळ्ळें की आपणाक ह्या म्हणजे हांच्यांनी सगळ्यांनी जे आसा म्हणजे बंदिस्त करून दवरला म्हणजे हॉस्टेज करून दवरले उपरांत म्हणजे तो भुरगो जो आसा तो म्हणजे आपणाक जॉब नाशिल्ल्या कारणान तो आशेन थायलंड गेल्लो पूण खंय तरी ताका थंयसर बंदिस्त केलो आनी हे जे प्रकरण आसा ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाक कळ्ळे उपरांत सेंट्रल गव्हर्मेंटान म्यानमार जे सरकार आसा तांचे सहकार्यान हे जे भुरगे जे आसा म्हणजे गोंयचो जो भुरगो गेल्लो ताका खंय तरी सोडून हाडला। त्याच प्रमाणे फक्त हेकाच न्हय तर 250 भुरग्यांक जे आसा ते म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटान थंयसून तांकां सोडून हाडलेले आसा। जाल्यार हे जे भुरगे आसा ते वचपाचें कारण म्हटल्यार एम्प्लॉयमेंट नाशिल्ल्या कारणान भुरग्यांक खंय तरी बेकार घरा बसचें पडटा आनी लोक भायर वचपाचें चिंतता ताचें कारण म्हटल्यार हांगासर गोंयान काम नाशिल्ल्या कारणान हे चिंतप जाता। जाल्यार सरकारान हाचेर लक्ष घालपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर, कॅमेरामॅन यश सईद।